पेडणे वाळपय परस दक्षिणेतल्या केपें मुरगांव म्हालात चड पावस पडला। मॉन्सून सुरू जाल्ल्या पासून सगळ्यात चड 29.86 इंच पावस केपें म्हालात पडला। अंदूच्या हंगामात आतां मेरेन 23.29 इंच पावस पडला। फाटल्या वर्साचे तुळेत सरासरी 19% तो उणो आसा। 29 जून मेरेन उटंगाराचो पावस कायम आसतलो असो हवामान विभागान अदमास उक्तायला। आयतारा ऑरेंज जाल्यार फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। शुक्रार शेनवाराच्या 24 वरांत म्हापशा 1.85, पेडणे 1.1, फोंडे 2.55, पणजे 2.96, पोरणे गोंय 3.7, सांखळी 1.78, वाळपय 1.55, काणकोण 1.82, दाबोळी 3.8, मडगांवां 3.92, मुरगांवां 3.33, केपें 6.33 आणि सांगे 2.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या।